माय मोगाचं येवकार मनीषा जाधव सुरेख पोळ्याच्या हेडलाईन्स। कुंकळे वाठारात बस आणि दुचाकीमध्ये भिरांकूळ अपघात, दुचाकी चालक गंभीर जखमी। अशीर रस्त्यावर चालला सुमार 19 कोटींचे काम, लोकांमध्ये हुसको निर्माण। कुडतरी ग्रामसभेत वाठारात येवपी मेघा प्रकल्पाक विरोध, प्रकल्प येता कुडतरच्या दोंगरार, गरज पडल्यार न्यायालयातही वयतले, थळाव्यांची सरकाराक तंबी। हजारांनी प्रवाशांची सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर अंडरपासाची मागणी, पुराय जाली ना मागणी जाल्यार बांदकाम थांबयतले, थळाव्यांनी दिल्या शिटकावणी। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कुंकळे वाठारात बस आणि दुचाकी मदी भिरांकूळ अपघात घडलो। दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाला। गोमेकोत ताचेर उपचार चालू आसात। रस्तो अशीर आशिल्ल्यान ही अपघातांची सुवात जावन रावल्या। सुमार 19 कोटींचे काम हांगा कसलेच योग्य नियोजन नासतना चालू आशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आम्ही असतात ते नॅशनल हायवे 17 आसात आणि आम्ही असतात ते आज कुंकळे आणि आम्ही सदां सांगले कडेन आसा नॅशनल हायवे 17 हो मळणाचो 17 म्हणत आणि ह्या 17चेर 19 कोट्यांचे जे काम आसा हे कुंकळे उस्किणी पास टू बाळ्ळी म्हणल्यार चालू आसा आणि ह्या हेचेर रस्त्याक कशी गटार बांदतात आणि तेचेर वर वॉकिंग ट्रॅक करपाचे या चलत वचपाचे केले कडेन आसा आणि हेचे खातीर रोड जो आसा हो हितून भितर आनी अशीर जाला आणि हेचे खातीर एक्सिडेंट जातात आणि आज असोच करून जो एक एक्सिडेंट आसा हो ह्या रस्त्यार जाले कडेन आसा आणि एक कदंबा बस जी आसा ही मडगांवच्यान कारवार वताली आणि कारवारचो एक भुरगो जो आसा हो कारवारच्यान जेन्ना मडगांव वतालो त्या टायमार तेजी स्कुटरीचे दोन्ही सायडीच्यान अशी रस्तो जाल्ले कारणान स्कुटरीचं बसीचं आणि त्या स्कुटरीचं एक्सिडेंट जालो आणि जो स्कूटरवालो चलयतालो वो सिरियसली इंजर्ड जाला। ताका मडगांवच्या ऑस्पिशियो हॉस्पिटलां व्हेलो, थंय साकून ताका बांबोळ जाल्ले कडेन आसा आणि तेजी कंडिशन जी आसा हें सामकें सिरियस आसा। आमी ह्या जे 19 कोट्याचो तुमी इल्लो 1 मिटर जर रस्तो जर वाडोवन घेतलेलो जाल्यार बऱ्या पडटा आसलो। आज हे गटाराचे तुमी जे सिस्टम करतात तेज खातीर सायडी उबी सुद्दां रावपाक मेळना। आज एक जर बायक आणि एक गाडी ह्या हायवे वयल्यान सुद्दां इतलो नॅरो हायवे आसा हो एक सारको एक्सिडेंटल झोन जाल्ले आहा हो नॅशनल हायवे 66 कित्याक हो पयलीं अरुंद आहा आणि नॅशनल हायवे हांगा वॉकिंग ट्रॅक घालता। जेन्ना वॉकिंग ट्रॅक तर तो स्ट्रेट घातलो तरी रस्तो तरी रुंद जातालो, वॉकिंग ट्रॅक आनी वयर केला, मदल्यान गटर म्हणून केल्ली आसा। हे फक्त पयशे खावपाचें नॅशनल हायवेन एक साधन केल्लें आहा। आमचो LOP आहा तो आतां कुंकळचो आमदार आहा आणि हो आमचो LOP हो आमचो आख्खो गोंयभर पळयता, तेणी मातशी कुंकळी एक नदर मारची अशें दिसता म्हाका। सो हो 19 कोट्याचो प्रोजेक्ट फायदा आसा हेचेर? हे किलोमिटरा फाटल्यान 18 ते 19 कोटी अशें म्हणून आयकलां आमी आणि हांवें ताका विचारलेलें बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आणि ती आमी स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केला। आमी आतां नुवें पयला हायवे वेर्णाचेर तो रस्तो रुंद करून तेमी सा सिस्टमॅटीक केला आणि हे कुंकळेच अशें कशें हे घेतलं म्हणून कळना म्हाका। कुंकळे रस्तो आतां व्हडले टँकरे वयतात, कंटेनर हे वयतात, ONGC हांगा वयली व्हडली व्हडली गाडी वयतात आणि तेन्ना हे इतले ल्हान कशें हे केलें म्हणून म्हाका कांय समजना। हे करून आनीक ल्हान जालो रोड वयल्यान हो वयर हायट वाडयलो म्हणून रस्तो ल्हान जालो। हे प्लॅनिंग कसली सरकाराचें तेच कळना। PWD मिनिस्टरान दिगांबरान हेचेर लक्ष दिवचें, हे कितें चल्लें तें, नाजाल्यार हेचेर हे एक्सिडेंट आनी जायत रावतले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि अरुण नायक। हजारांनी प्रवाशांची सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर अंडरपासाची मागणी करून दाबोळे ते वेर्णा जोडपी महामार्गाच्या कामाक लागून उपासनगरांतल्या लोकांनी खर निषेध केलो। तांची मागणी पुराय जाली ना जाल्यार बांदकाम थांबयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। हे सुवातेर साबार समस्यांनी रेवाडो घातला। सुरक्षे खातीर गंभीर हुस्को निर्माण जाल्ल्याचे गांवकारांनी सांगले। बुधवारा PWD मंत्री दिगंबर कामती सयत संयुक्त थळ पळोवणी करून परिस्थितीचो नियाळ घेवन ताचेर उपाय सोदून काडपाचे आश्वासन आंतोन वाझ हाणें आंदोलन करपी थळाव्यांक दिले। आमी उपासनगर हांगासर आसात आनी हे आमचे रेजिडेंट सगळे दोनूय सायडीन लेफ्ट रायट दोनूय सायडीन आमचे जायते आमची हांगासर घरां आसात आनी हे आमचो सगळो लोकांचो एक डिमांड आसा आनी तेंच्यानी म्हाका 28 तारखेर आमकां रिप्रेझेंटेशन दिल्लें सगळ्या लोकांनी आनी जे हांवें जे डिपार्टमेंट जे आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट तांकां सगळें हांवें लेटर केल्लें किंवा आमचे PW मिनिस्टर सर दिगंबर कामत हाकाय पर्सनली आमी उलयल्ले डिस्कस केल्लें कांय कारणांक लागून मातशें तो
आउट ऑफ स्टेशन आसा थोडे दीस, ताका लागून मातशें डिले जाला. तरी आतां पासून हांव उलयलां. आतां म्हणपाक लागलें वेनसडे सकाळीं आमी तो इन्स्पेक्शनाक घेता, कित्याक तो कन्सर्न जे आमचे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कांय घेवन तो ऑन द स्पॉट त्याचा वेनसडे येतलो आनी तेन्ना आमी डिसिजन घेतले. लोकांचो एकूच डिमांड आसा हांगा, एकूच डिमांड म्हणटा मेन म्हणटा तो अंडरपास. आनी हांगासर अंडरपास जावं, कित्याक जायते आमचे हांगासर सिनियर सिटीजन आसा, जावं ह्या भुरगे स्कुलाक वचपाक जाय, वेन्ना कामाक वयता, ज्वारी आमी इंडस्ट्रीलाक वयता, अशें जायते आमचे बसीन वचपाचो आमचो बारीक बारीक लोक बसीन वचपाचो आसा. ताका लागून हांगा मेन म्हणटा आमकां अंडरपास जावं. लोकांचो एकूच डिमांड आसा अंडरपास. आनी हांव जाता ती भाशेन आमच्या मिनिस्टर तशें हांव सीएमा कडेन हांव डिस्कस करतलो की हांगासर आमकां एक अंडरपास दिवचो म्हणून, कित्याक हो लोकांचो डिमांड आसा म्हणून. सो आमकां मेन म्हणल्यार आमी आयज गॅदर्ड जाल्या. पयलीं आमी आमच्या MLA थ्रू ऑफिसान वचून आमी एक लेटर दिल्लें. सो MLA फॉलोअप करतलो. सो MLA थ्रू आमी डॉक्टर आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय लेटर दिल्लें आसा. 28/1/2026 एक्नॉलेज केल्लें आसा पर्सनली वचून ऑफिसान. तशेंच दिगंबर कामतीक सराच्या ऑफिसान PWD मिनिस्टराच्या दिल्लें आसा. आमचो MLA तेज्या ऑफिसान दिल्लें आसा, पंचायतीन दिल्लें आसा, NHA नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी तांकांय दिल्लें आसा. सो ही चारय लेटर आमी एकूच दिसाक 28/1/2026 इनवर्ड केल्ली. इनवर्ड डेट आसा पळय लेटर आसा. सो आमी वेट करताले. आयज टोटली 1 म्हयनो क्रॉस जालो, कांयच जावना. सर फॉलोअप घेयत आसा, सरा फाटल्यान आमी आसा आनी आमकां टोटली विश्वास आसा आमच्या MLAचेर अँटोन वाझाचेर की तेजे लिडरशिपा खातीर आमी हे फुडें सरून आमी काम करून घेतलें. आनी तशेंच आमच्या गव्हर्मेंटाचेरूय आमकां विश्वास आसा की गव्हर्मेंट आमचें हें काम ताबडतोब करतलो. अशें जावपा नाका की आयज आमचो सरकार आमच्या दारी आसा, फाल्यां गांववाले रस्त्यावर हे येवपाचे प्रश्न येवपाक जायना. हो एक आमचो पयलो मोटो आसा की अशें करपाक दिनाकात की आमचो सिंपल एकूच डिमांड आसा, आमकां अंडरपास जाय. कित्याक आमची भुरगीं वयतात, आमचे वाड्यावयली सगळीं ल्हान ल्हान भुरगीं आसात, सिनियर सिटीजन आसात, तांकां क्रॉस जाता जाल्यार स्कूल आसा, देवळां आसा आमची. एक तर आमकां वयचें पडटा देंवन थंय आमचें जंक्शन प्युनी जंक्शन, नाजाल्यार वयर आमच्या हांगा ग्रावंडा कडेन थंयच्यान लोक चलत येतली जाणटी. हें आमकां खंय तरी आवड दिसता. त्या खातीर आमी एक डिमांड घेवन चल्ले की आमकां अंडरपास एक करून दिवचो. थ्रू MLAचे थ्रू आमी आमचो डिमांड आसता एक अंडरपास. दुसरें जें आतां तुमी पळयतात हो धड आसा की एनी पावसाक हांव 101% सांगता ही कोसळपाची चान्सीस आसा. कोणांतल्यान ड्रेनेज कांय ना. हांगा ड्रेनेज आसा ती थोडी आसा, पण हांगा फाल्यां उदक भरलें जाल्यार इफेक्ट ह्या लोकांक जातलो. हो एक घेवपाचो आसा. थर्ड पॉयंट, जे बसीसवाले येतात आतां पळय तो हो मेन रोड आसा, हांगा कंजस्टेड जाता म्हणून भितरल्यान आमी पयर रस्त्यार फातर घालून ब्लॉक केल्ले. रस्त्यान येता म्हाजो एक फ्रेंड्स तेगेली फॅमिली खंय तरी एक्सिडेंट जावपाची चुकली, ते आमी खंय बियर करपाचें. फाल्यां सकाळीं जर मेजर कितें जालो जाल्यार हेजेर रिस्पॉन्सिबल कोण. आनी कालचो एक इशू सांगता. काल आमचे गांवचे भाव 3 जाण वयताले हांगच्यान. हांगा आमचो MHR हे काम करता, दोळे धापून काम करता, JCB दोळे धापून चलयतात. तेंचे फुडें कोण सुपरवायझर ना. एटलिस्ट एक मॉनिटर करपाक तेंचे फुडें सुपरवायझर जाय. काल ती उदकाची लायन फुटली, उदक भायर पडटा. लोक आमकां सांगता तुमच्या गांवान तुमच्या वाड्यार हें जाता मरे म्हणून. आमकां दिसना. हे खंय तरी आमकां टोचता मनाक. डेव्हलपमेंट ही सगळ्यांकूच जाय, पूण डेव्हलपमेंटा बरोबर 4 लोकांच्या गजाली कन्व्हिनियन्स कितें आहा तेवूय पळोवपाक जाय. आमी ह्या डेव्हलपमेंटाक अपोज करना, वी वॉन्ट दीस डेव्हलपमेंट. पूण ताच्या बरोबर तो लोकांक जो त्रास जाता, आयज बस स्टँडाचेर फुडें धाकटी भुरगीं आसात, बायलां आसात, कामार वचून येवपी आसात, राती येतात आनी जाणटे आसात जे बसीन प्रवास करतात, तांचो त्रास कोणी पळयला? तांच्या खातीर सोल्युशन जाय. आमकां एक अंडरपास जाय हांगा. आतां हांगा पयलीं बस स्टँडाक रावताले लोक, आतां ह्या त्रासाक लागून तांचो 1 किलोमिटर जो प्रवास आसा तो आनी वाडलेलो आहा. तांकां 1 किलोमिटर आनी चलत वयचें पडटा, तांकां भोंवन येवचें पडटा. धाकटी भुरगीं, तांकां कशें हें करपाचें? हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहा. आमी MLA सर आसात आनी गव्हर्मेंटा कडसून अपेक्षा करता, ऑथॉरिटी आसा ती बेगिनात बेगीन हेचेर सोल्युशन दितली. आमकां हेची अपेक्षा आसा. डिमांड म्हणजे प्रॉपर प्लॅनिंग जावपा जाय. जो आतां आमचो 0 पॉयंट आसा, जो ड्रॉप पॉयंट आसा, तो हांगाचो तो एकदम सारको पयस आसा. वेरीन आमकां सगळ्यांक यू टर्न मारून येवचो पडटलो आनी एक्सिडेंट प्रोन जावन जावपाक शकता तो इन फ्युचरान. तशेंच कोणसुवा जंक्शनाचेर तो ताका कांय ना, फ्लायओव्हर ना, कांय ना. पयलीं आशिल्लें तशेंच एक्सिडेंट जातले परत. ताका लागून कितें तरी नवें करपाक जाय. जो रस्तो आसा तो अप टू मिटींग पॉयंट म्हणल्यार व्हरपाचें आमचो एक डिमांड आसा. प्लस अंडरपासीस जंय जाय थंय गरज आसा ते करपाक जाय. आतां जे बायपास तेंच्यांनी सर्वीस रोड केल्यात, सर्वीस रोडाकूय तेंच्यांनी सेफ्टी मेजर्स यूज करपाक जाय. तुम्ही पहिले लास्ट टाइम दाबोले एक न्यूली मॅरीड भुरगो एक एक्सपायर्ड जालो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो. तसो एक मारुती पाटील म्हणून एक भुरगो एक्सपायर्ड जाल्लो. अशें आमच्या भुरग्यांक कांय जावपा नाका
तेंच्यांनी सेफ्टी मेजर्स यूज करपा लागून आमी हांगा आयिल्ले आसात. कशें जपतले डेव्हलपमेंट कराकच डेव्हलपमेंटाचे ते लोक आडना पूण हे MLA 4 वर्सां जाली बायपास करता तुमी कोण तरी दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान येता आनी हांगा आपले हित पळयता तशें करिनाका. सरकाराक हांव सांगता हे MLA तो सरकारा बरोबरच आसा तेका सांगले शिवाय तुमी कांय मुखार वचनाका. तेकाच आज खबर ना लोक विचारता तेका हे MLA खबर ना बाबा हो रस्तो कसो जातलो तो मागीर तेका कित्याक तुमी काळखान दवरतात. एक बसाक नॅशनल हायवे तुमी कराकच वयल्यान फ्लायओव्हर कराकच पूण हांगा अंडरपास दवराक जेणे करून ह्या लोकांचे वेगवेगळे कॉलनी आसा कितले तरी कॉलनी आसा हांगा हजारांनी लोक आसा तेंचे हित जपाक इतलेंच आमचें सांगणें. आज आमी सगळे लोकांनी हांगा ठरयल्लें की काम बंद दवरपाचें पूण ऑनरेबल MLA फॉर PWD दिगंबर कामतीन सांगला बुधवाराक तो सकाळी हांगा येता MLA आमचे सांगला आनी तो येसर हे लोक रावता बरोबर आसा मरे तो येसर रावतले मरे आमी आनी तो आमकां कितें तरी मार्क काडटलो तुमकां सगळ्यांक विश्वास आहा न्हू तो येसर आमी रावया आनी बुधवाराक कितें तें फायनल डिसिजन घेवया. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुडतरी ग्रामसभेत वाठारात येवपी मेघा प्रकल्पाक विरोध जालो. कायदेशीर प्रक्रिया पाळो दिवन ते NOC रद्द करतले, गरज पडल्यार न्यायालयातय वयतले. हो प्रकल्प कुडतरच्या दोंगरार येता लोकांनी ताका खर विरोध केला. या प्रकल्पाक लागून आपूण अनुकूल ना आणि ताका विरोध करपाक पंचायत आणि थळाव्यांक पुरायपणान तेंको दितलो. हांवें आपल्या मतदारसंघातली शेती दोंगुल्ल्याची राखण केल्या आणि तांची राखण करतलो असो कुट्टरचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सांगले. So I have told the people that तुमकां जर ते नाका we will take a concise decision. बरें एक डिसिजन घे. I'll decision get ते should stand the test of court also. So I said take a decision. So then decision घेला आणि decision घेयला ते एग्री जाला. मुगे contribution पडे हा ते agriculture कोणाच्यान ना म्हणून 39 MLAs म्हाका हें करूं जायना म्हाका कम्पीट करूं जायना. I am not castigating them. Then they have hard in agriculture. हेर बागान ते म्हज्या बरें आसले. जॉब्सा बागांनी आणि खंयच्या बागान ते दे विल बी बेटर दॅन मी बट एग्रीकल्चर नो. दीस इज आवर हेरिटेज, दीस इज आवर एन्सेस्टर्स ड्रीम. देवान म्हाका खाशा हाडला हिंगा आनी म्हाका ते मोतींग आयला हें करपाक. आय एम जस्ट एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ गॉड. आय जस्ट वॉन्ट टू सी दॅट एग्रीकल्चर उरपा जाय आमी गांव बरो उरपा जाय. आतां लोकांक नाका जाल्यार म्हाका कित्याक वॉट इज माय इंट्रस्ट. आय एम नॉट अ बिल्डर. हांवें आख्खो गांव सांबाळ्ळी 2 वर्सांचो एकूच आमी कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सींचो घर येयलें जाल्यार चड सगळ्या शेतां मेतां सगळ्यांक घर येयलें पण आमी गेलो नाय. आमी एग्रीकल्चर प्रमोट केलें म्हूण आज प्रोजेक्ट येयलो नाय. प्रमोट कितको केल्या फॅसिलिटी दिल्या आमी तांकां फॅसिलिटी मेळना मग तेणें बंद केलां रोवपाक. सो हांवें फॅसिलिटी दिल्या ट्रॅक्टर दीन पावर टिलर दीन सॉल दीन म्हाका जमनी आशिर्वाद आहा. I cannot go against it. I cannot be somebody who will destroy me. So people don't want, let it be. I have no म्हणजे लोकांक हाडच्या कितें करून लावपाक म्हाका एक्सप्लॉयट करता. आय एम नॉट अ बिल्डर. आज ग्रामसभा आपयलोली रिगार्डिंग मेगा प्रोजेक्ट प्रत्येक गांवांनी आतां बॉब चल्ल्या मेगा प्रोजेक्ट येयले म्हणून सगळें उदक बी कंटेमिनेट जातलें आनी आमगे तो येता तो मायना येता तो तेजी जमीन 15 पोकळ सगळी ते आतां गेले तेजे मातशें भितर गेले जाल्यार तें उदक मेळटलें. आनी आमगे पंचायता कडेन पयलें MRF शेड ना, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम सारको ना, गांवां उदक उणी आहा आनी लोकां हाडून कितें करताय आमकां नाका. आमगे कुर्तोरी सारकी ग्रीनरी टॉप. म्हाका दिसता आख्या गोंया मदें ग्रीनरी दिश्टी पडटी आमगे कुर्तोरी. आनी ट्रू MLA न्हय मातशें तोकोस घेवन म्हाका दिसता येदो म्हणल्यार एग्रीकल्चरान लॉक मारूंक पडटा आसलोलें. आमगे कुट्रे एग्रीकल्चरा लॉक मारूंक पडटा आसलोलें पूण MLAन सपोर्ट करून आमगेलो एग्रीकल्चर आहा. आतां अशें करून ड्वेलिंग्स येयलीं जाल्यार सिरवेज प्रोजेक्ट येतलो. सिरवेज प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार वतले शेतांतल्यान वतले आनी दर्या सुटले. हिंग मानशे नुस्तें फामाद सारकें मानशे बरें नुस्तें टेस्टी तेंय रिवर्साल पोल्यूट केले ते भाशेन तोय आमगे ओदोरी पोल्यूट करतले. तेका लागून लोकांनी घेयला आमगे गांवगीर वाठार विलेज should be a village. It should be look like a village, not like a city. Urbanization naka. म्हणल्यार कितें जालां 24 तारखेर सायट इन्स्पेक्शन जालें आनी सायट इन्स्पेक्शनाक 9 पंच हाजीर आसले आनी 9 पंचा कडेन आमी क्वेश्चन केल्ले
हो प्रोजेक्ट तुमी कितकोन गांवांत हाडलो, ग्रामसभा घरासर कितकोन हाडलो. सो तेणी आमकां रिटर्न दिल्लें की आमी सगळे ऑपोज करताय, आमकां प्रोजेक्ट खबर नासलो हे भाशेन जातलें म्हणून, आनी आमी ताका ऑपोज करताय म्हणून सांगलां. आनी फॉर दॅट वी हॅड अ स्पेशल ग्रामसभा मिटींग आनी थंय चल आसलो. इतलो लोक म्हाका केन्ना जालो ना खंयचे ग्रामसभा. सो एवरी पर्सन आमगेलो ग्रामसभा मेंबर जो आयिल्लो, मोर दॅन म्हाका सांगता 400 लोक आसलो. 400 लोकांनी युनॅनिमसली हॅव टोल्ड पंचायत नॉट ओन्ली दीस प्रोजेक्ट 461 एक प्रोजेक्ट येता तो आमी फाटीं फॉरेस्टान कितें इलिगेलेट केले म्हणून कंप्लेन केल्लो, तेजें काम थंय चालू जावपा आहा. दॅट प्रोजेक्ट मागीर 449 आनी 450 बारबार पांचवाडान तोय प्रोजेक्ट. हे तिनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचे म्हणून आमी पंचायताक सारकें रेजोल्युशन बरोवन दिलां. इट विल बी अकॉम्पलेटेड विथ द सिग्नेचर्स ऑफ मोर दॅन 400 and 500 पीपल. आनी वॉट एवर लिगल एस्पेक्ट ऑल्सो दॅट ऑल्सो वी आर एक्झामिनींग अबाउट दॅट प्रोजेक्ट. विलेजांनी कुट्टर विलेजांनी आमकां रेजोल्युशन दिला. ताका न्ही कितें पॉयंट एड अप करपा जाय जाल्यार लिगल एडवायस घेवन एड अप करून तांकां स्क्रॅप करपा जाय. स्क्रॅप करपाक म्हणल्यार तुका टॅक्निकल कितें ती क्लॉज कितें घालपा जाय ती हांव लिगल एडवोकेटाक एक्जाम फॉरवर्ड करतलो आनी आमी एपिला वयतली. हे आमी बॉडीन डिसिजन घेतला. आमी पयले गेल्ले आनी ती कोर्टा आमगे व्हिडिओ ऑर्डर येयल्ली आमकां, आमगे रिजन्स घाल्ले ते रिजेक्ट केल्ले व्हिडिओन. आनी एज आय सेड नॉर्मली आमी फायल रोखडी दिली म्हूण आमी फायल रोखडी दिवूं ना. There was a period of election time and I was not the sarpanch. That मुळ्या ती डिले जाल्या and the license was dimmed. That's why we could not put for Gram Sabha. But previous Gram Sabha पासून आमी मॅटर गेल्लो आनी आनी पासून कितें प्रोजेक्ट येता ते एपिला गेलो आहाय. तेही आमी केस फॉलो अप करताय. ताणें एकले तेजें नांव जेम्स, ताणें एलिगेशन केला and on that on the resolution the day the confirmation was held जेम्स म्हणटाय तो एबसेंट आसलो. इट्स ऑन द रेजोल्युशन पेपर आहा ती रेजोल्युशनाचे जेम्स एबसेंट आसलो. सो ग्रामसभा घाल म्हणपाक तेणें सांगपाकूच जायना कित्याक तो एबसेंट आसलो. फर्स्ट मिटींग आमी ग्रामसभा घालपाक बॉडीन डिसिजन केल्ले आनी तेच्या खातीर तो एपिला गेला आनी द लायसन्स वॉज डीम आनी ऑर्डर येयली म्हणून आमी दिवपाक पडल्या. आतां आमी रेजोल्युशन लायतले लोकां येयले आनी लिगल एडवायस घेवन आनी कितें पॉयंट एड करपा जाय तेय करतले आनी आमी एपिला वयतले. आमी कुट्टेर लोकां बारबो आहा पंचायत पयलीं हाडली आतां हे आहा ओली थोड्या जाण लोकांक मिसगायड केलो म्हाका पंचायत ना म्हूण म्हणजे ऑन रिकॉर्ड रेजोल्युशन घेतलो आनी आमी ग्रामसभा घालपाक आनी प्रोजेक्ट रिजेक्ट करपाक म्हूण विथ प्रॉपर पॉयंट्स. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. कारापूरच्या थळाव्यांनी बेकायदो मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध करून जागृताय केली. तांणी थळाव्यांक एकठांय येवन आपलो गांव वांटोवपा खातीर जमीन बळकावपाक आड झुजात वांटेकार जावपाचो उलो मारलो. कारापूर थळाव्यांनी पंचायती निदर्शनां करून एनओसी नासतना व्हड हावजिंग प्रकल्पा खातीर बेकायदो जमीन बळकावपाक खर विरोध चालूच दवरला. कायदो सल्लागार अजय प्रभुगांवकारान थळाव्यां सयत गांवांत जागृताये वरवीं एकवटाचो उलो मारलो. हे आदी सरपंच आनी पंच वांगड्यांक मेळून गांवांत येवपी ह्या प्रकल्पा विशीं पंचायती कडेन जाप मागिल्ली. आयज हांगा जो मेगा प्रकल्प येता तेजी जनजागृती करपाचें गांवकारांनी ठरयिल्लें आसा. ते जनजागृती कित्याक की खुबशा लोकांचे डॉक्युमेंट जे आसा पळय ते आतां ट्रेस जाता. आतां जेन्ना काही लोकांनी स्वताहून फुडें येवन आपले डॉक्युमेंट्स हांगासर दाखयले सो तशें बाकीच्या लोकांक ते आव्हान करता जर तुमच्या घराण्या भितर कोणी जर तें शेत जमीन रोयलेली आनी तुमच्या कडेन जर पेपर्स आसा जाल्यार भियो नाकात, गांव तुमच्या वांगडा आसा. हे सांगपा खातीर फक्त अवेरनेस कॅम्पेन गांवच्या लोकांनी ठरयला की तुमी स्वताहून फुडें येयात, तुमचे पेपर्स हाडात. जर डॉक्युमेंट क्लियर आसा जाल्यार ताका कायदेशीर लढो आमी दिवया. सगळ्यांचो फक्त एकच हेतू आसा की आपले जल जंगल आनी जमीन ही कशी आमच्या कडेन उरची गांवच्या लोकां कडेन हेजेर फोकस दवरून सगळे गांव एकी कडेन येयल्ले आसा. तेंच्यांनी एक्चुअली रॅली काडपाचें ठरयल्लें बट विकेंड असल्या कारणान डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान परमिशन घेवपा खातीर कांय टायम मेळ्ळो ना. सो तशें तेंच्यांनी इंटिमेशन काल पुलीस डिपार्टमेंटाक दिल्लें. पुलिसांनी तांकां सांगलें की कंपिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान परमिशन घेया. सो इन दॅट कंटेक्स्ट काल राती तेंच्यांनी रॅली ना म्हणून हांवें सबमीट केला. सो बट तेंच्यांनी ठरयिल्लें की अवेरनेस कॅम्पेन घराघरान वचून जनजागृती जावची ह्या प्रकल्पा विरोधात म्हणून सगळो गांव आयज फुडें सरला. प्रत्येक घरान वचून पॅम्पलेट जेंच्यांनी प्रिंट केला ती पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्यूट केली वयतली. आनी हेतू एकूच आसतलो की जर तुमच्या कडेन कायदेशीर कितें जर पेपर्स आसात डॉक्युमेंट आसात जाल्यार भियानासतना फुडें सरात. कोणाक भिवपाची गरज ना. आतां कारापूरचे लोक आपल्या लोकांक सांगता की कोणाकूच भिवपाची गरज ना. तुमच्या कडेन पेपर्स आसा जाल्यार फुडें सरात. पण परमिशन मेळपाक आमकां टायम नासलेलो सो आमी प्रेझेंटली रॅली कॅन्सल केली आसा म्हणजे पोस्टपोन केल्ली आसा. फुडें परमिशन घेवन आमी ती करतली. सो आतां आमी कितें घरा घरा वचून लोकांक जागृत करतले
की कसो मेगा प्रोजेक्ट असता, बिल्डिंग प्रोजेक्ट असता ते एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करता. उदकाचो इश्यू जातलो, जंगली जानवर अजून पसून सकयल येता, जशी गळेरेडो येता आणि शेतांनी तांकां हे करता, भाजी रोपो आसा ते पाड करता. सो ही आमी लोकांक सांगतले की एक मेगा प्रोजेक्ट उदक कशी प्रॉब्लेम करतले आमचे, बिकॉज तो जो मेगा प्रोजेक्ट आसा तो एक हिलाचेर आसा, डोंगराचेर आसा आनी ते डोंगराचेर वयले जे उदक ते साचोवन गांवाचे वेल्स आसता, ते बांयो आसता, तितून तांकां ते उदक पावयता तांकां. सो जर तरी अशें जर सिंचन तरी जायना त्या हिलाचेर जाल्यार फुडें आमकां उदकाचो खूब प्रश्न जातलो, शेती इफेक्ट जातली. आतां जशी जंगली जानवर येता तशी फुडें आनीक येवं शकता. सो हो आमचो अवेरनेस प्रोजेक्ट लोकांक एक युनिटी म्हणजे फूल गांवाक एक करपा खातीर हो असो अवेरनेस आसा, लोकांक सांगपा खातीर की तुमी एक जाया, कितें वायट आसा तेका झगडोंक जाय, तुमचे कडेन डॉक्युमेंट कितें आसता ते फुडें भिवू नाका. हो फक्त आमचो एक घरान लोकांक एकता करपा खातीर, गांव एक कारापूर सरवण गांव हो एक करपा खातीर हे लोकांक खातीर आमी मेळपाक वयता ही रॅली न्हू. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 19व्या चिंचणी देवसुवा पंचायत कपात फादर आग्नेल स्पोर्ट्स क्लबान चिंचणी स्पोर्ट्स क्लबा आड 3-1 अशें जैत मेळयले. CRC क्लब चिंचणीन ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. ऑल गोवा इंटर विलेज टुर्नामेंट 19 चिंचणी देवसुवा पंचायत कपान फादर आग्नेल स्पोर्ट्स क्लबान जैत जोडले. चिंचणी स्पोर्ट्स क्लबाक हार खावची पडली. 3-1 फरकांनी ही रंगतदार मॅच सोंपली. टोर्नामेंट जो घडून हाडला क्लब रिक्रिएटिव्ह कल्चर द शिक्षणी CRCC सो हाली एका सपोर्ट केला विलेज पंचायत चिंचणी देवसुवान. सो आज जी गेम खेळटा ती जाला CRC चिंचणी वर्सीस पारोडा. सध्या गेम चालू आहा आनी म्हाका दिसता आज चिंचणकारांक एक आदल्यांनी एक बरें एसेट करून दवरलो आहा. हें जावन आसा ही जी एरिया तुमी चयतले हो ग्राउंड, ही स्टँड आहा, हिंगा चेंजींग रूम आहाय, टॉयलेट आहाय, प्लस हिंगा आमगे स्केटींग, प्लस हिंगा फुटसाल जातालो. हेजो लोकांनी फायदो काडपा जायो. एक कोण दवरले म्हूण जायना, हिंगा एक्टिविटी जावपा जायो, भुरग्यांक खेळपाकूय जाय. हिंगा भुरग्यांक मायल आपल्या भुरग्यांक हिंगा हाडपा जाय. हिंगा वॉकिंग ट्रॅक आहा, जावं स्केटींग आहा, जावं तेणी फुटबॉला खेळपाक आज एक गांव म्हणटाय ती आमकां काडपा जाय. आज सगळीं भुरगीं चडशीं मोबायलाचेर आसताय. सो एक ही ऑपॉर्च्युनिटी आमगे चिंचोणी गांवांत हिंगा एक बऱ्यो सवलत्यो करून दवरलो आहाय ह्या क्लबांनी. सो आमकां हे चिंचोणकारांक हो भोव अभिमानाचें हिंगा नांव कशें आज CRC क्लबाक. आनी हे सदांच तेणी राखों जाय आनी एक्टिविटी कंटिन्यूस सदांच करून दवरपा जाय भुरग्यांक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फुडले 7 दीस सुके हवामान आसतले, नितळ मळब आणि उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सकाळी आणि सांजे कांय प्रमाणात थंडसाण आसतली. कांय सुवातांनी सकाळी हलके धुके पडटले. दनपारा खर उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सोमारचे तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सुक्या हवामान, नितळ मळब, सकाळी आणि सांजे थंडसाण, सकाळी हलके धुके, उष्ण दीस, घेवची भलायकेची जतनाय. सोमारचे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.